शेवेरेश बोरकर. स्पीकर सर, सर हेजेर जर तुम्ही चड वेळ घेवच्या पेक्षा न्ही जर म्हाका जर आन्सर करूंक लायता जाल्यार तो बरं पडटलो. तुम्ही एक तर रोकडो काबार करता. 2 मिनिटांनी उलयला डिमांड आहा म्हणून म्हणटा. 2 मिनटां भितर काबार. स्पीकर सर, आय स्टँड टू सपोर्ट द रेजोल्युशन मूव्ड बाय माय कलीग युरी आलेमाव. स्पीकर सर, जे रेजोल्युशन आयज मूव केल्लें आसा, अस्मिताय दीस ओपिनियन डे हो स्टेट ऑफिशियल इव्हेंट म्हणून डिक्लेअर करपाचो. आनी अशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, सरकार खुबशे इव्हेंट्स करीत आसता आनी इव्हेंट्स चालूच आसता. पण हे जे ना इव्हेंट्स खूब केल्ले आसा, मात ऑफिशियल डे म्हणून डिक्लेअर करपाचो खूब गरज आसा. आनी स्पीकर सर, आयज तुमी पळयता आसतले 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा जे ओपिनियन डे दिसा जे सगळे आमचे जे लिडर्स आसा हे झुजले, जावं तो डॉक्टर जॅक शिकेरा, जावं तो डॉक्टर पुरुषोत्तम काकोडकर आनी बाकीचे तांचे जितले वांगडी आसा, हेंच्यांनी गोंया खातीर म्हटल्यार गोंय उरपा खातीर, गोंयची अस्मिताय उरपा खातीर, गोंयची आयडेंटिटी उरपा खातीर ते खंय ना खंय भायर सरले आनी गोंय मर्ज जावपाक दिवना. गोंय हें गोंय म्हणून उरपाक दिल्लें आनी हेकाच लागून म्हाका दिसता आयज सगळे 40 आमदार हांगा आसा आनी ह्या विधानसभेन रिप्रेझेंट करपाक शकता. गेली ती 60 वर्सां जाली स्पीकर सर. म्हाका दिसता हेजे पयलूच जावपाक जाय आसलें, पण आमी आतां नवीन आमदार आसा, युरी बाब नवीन आमदार आसा, आमी हांगा फुडाकार घेतलेलो आसा की खंय ना खंय हें ओपिनियन डे हो खंय ना खंय डिक्लेअर जावपाक जाय आनी सगळ्या लोकांक म्हणल्यार गोंयचे जनतेक म्हणल्यार आमची अस्मिताय जी आसा ती राखून उरपाक जाय. स्पीकर सर, आतां गोंयची आयडेंटिटी म्हणटात जेन्ना कोंकणी लँग्वेज ही ऑफिशियल लँग्वेज डिक्लेअर जाल्ली आसा, आतां प्रत्येक स्टेटीची लँग्वेज म्हटल्यार तेंची अस्मिताय आसा आनी तशेंच आमची अस्मिताय कोंकणी लँग्वेज आसा आनी ही आयडेंटिटी खंय ना खंय उरतली आनी जी आयडेंटिटी आमी फुडें व्हरोंक शकतले, गोंया खातीर दवरपाक शकतले. नाल्यार म्हाका दिसता हें रेजोल्युशन सगळ्या आमदारांनी म्हाका दिसता कोणानूच फाटीं सरपाक जायना. हें रेजोल्युशन पास करून घेवपाक जाय आनी मुखेलमंत्र्यांनी म्हाका दिसता हेजेर विचार करून आयज पास करून एक बरें म्हणल्यार आमी खंय डिवायड करिनासतना हें रेजोल्युशन पास करचें हीच मागणी करतात. चड आनी वेळ घेयना, कारण म्हाका दिसता बाकीच्या आमदारांनी हेजेर सविस्तार सगळें सांगलेलें आसा. कित्याक सगळें सांगूंक गेल्यार आनी खूब टायम वयतलो. पण परत एकदां सांगता, हेजेर विचार करून खंय ना खंय आमी डिसिजन आयजूच घेवपाचो. देव बरें करूं. आल्टन कॉस्ता. Speaker sir, I stand to support the private members' resolution moved by our leader of opposition, Bob Yuri Alemao. Speaker sir, with due respect, I'm getting honorable Chief Ministers, CM. So, Chief Minister ने एक उल्लेख केला 60 वर्सां कांय केला म्हण, बट 60 वर्सां केला ते आज युरी बाबान आण रेजोल्युशन आण म्हाका दिसता शाबासकी बाय युरीक. आनी 60 वर्सां ना हे सांगतो तूं 60 वर्सां हे सगळे तुजे बरारी आहाय. हे 60 वर्सां आमचे बरा कोण नाही, आम सगळे न्यायले हे सगळे 60 वर्सां ते तुजे बरा आहाय. वयर बसल्या ते आयकता परत कॉन्वर्सेशन काय करूंक सो ना. ऐकेल म्हणून काय ना. सो हांव चड उलयना. हे 60 वर्सां उगडास करूंक तुका 60 वर्सां तूं सांगला काँग्रेसान केला हांव म्हणून ते 60 वर्सां तुजे बरा आहाय, आमचे बरा कोण नाही. दॅट इज अ परमनंट आवर्स. गॅरंटी ना, ते गॅरंटी आनी वॉरंटी ना. केदोण कितें जाता तें सांगवाय ना. ऊंच जाल जाल्यार एकदां पोत्तून येयले हे चले. स्पीकर सर, सो चड उलयना. फकत जे आज आमी आहाय 40 जाण आहाय, हांव ना 40 जे आहाय आमी आज पदलार पोल आणि आयडेंटिटी लागून. सो किपींग ऑल आर डिफरन्सीस असायड, पॉलिटिकल डिफरन्सीस असायड, म्हाका 40 जाणां सपोर्ट करतले आनी आमी हें रेजोल्युशन पास करतले. देव बरें करूं. केलो जाल्यार कित्याक हें कोणें तरी आयल स्पीक. चीफ मिनिस्टर. जाल्यार हांव उलयता डायरेक्ट. स्पीकर सर, बाब युरी आलेमाव हाणें अस्मिताय दीस मनोवचो हो विशय मांडला. बरी गजाल. 15 ऑगस्ट 1947 भारत देश स्वतंत्र जालो. 14 वर्सांनी गोंय मुक्त जालें आनी हें जाता आसतना 18 जून ह्या दिसा म्हणजे आमी आमचो क्रांती दिन मनयता. ताज्या उपरांत
आमी 19 डिसेंबर ह्या दिसा गोंय स्वतंत्र जालो मुक्ती दिन मनयता. 30 मे 1987 आमी आमचो घटक राज्य दिन मनयता. आनी म्हाका सांगपाक खूब खोसूय भोगता. अस्मिताय दीस हो मनोहरबाब पर्रीकर हांच्यांनी मनोवपा खातीर 18तल्यान सुरवात केली. तसोच 30 मे घटक राज्य हो दिन हांवें मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत मनोवपाक सुरवात केलो. फक्त ओनूच जावंक ना, कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून 60 लोकांचे वेगवेगळ्या जाणांचे सत्कारूय केला, ऑफिशियली केला. आनी ताकाच लागून आमी एक गजाल म्हणजे हांव भाशण बरोबर आहा तुजें, म्हणजे तुवें जशें म्हटलें की जर राज्य जावंक नासलें आमी पंचय जावंक पावचे नाशिल्ले. म्हणजे कोण तरी हांव तितूर वचना, विजयान कोण जातलो म्हणल्यार तितूर हांव वचना. ओके, सांगूनच वतात तूं आमदार जाता म्हाका खबर ना, पण आमी पंचय जावंक पावचे नासले, ही गजाल खरी आसा. ओके, खंय तरी आमी एक डिस्ट्रिक्ट बीन आसतले आसले म्हणटा तशें. पण आमी ही याद दवरपाक जाय की जी 14 वर्सां उशीर लागलो, त्या 14 वर्साच्या भितर सगळ्यात व्हडलो प्रयत्न गोंय मुक्ती करपा खातीर जालो तो 15 ऑगस्ट 1955. होय दीस आमी याद दवरप गरजेचो आसा. आनी त्या जाग्याचेर 30 स्वतंत्र सेनानी जे आसा पळय न्ही, हे हुतात्मे जाले. आनी ते जाता आसतना बाळाराया मापारी आसतलो किंवा मागीर कर्नल बेनीपाल सिंग आसतलो किंवा वाडेकर आसतलो, हिरवे गुरुजी आसतलो, मुखर्जी आसतलो, पाठक आसतलो, आनी हे सगळे खंयच्यान येयले तेंय सांगता तुका हांव. म्हणजे बाळाराय मापारी आमच्या अस्नोडचो आशिल्लो, जाल्यार कोण मथुरा युपीतलो आसलो, वेस्ट बेंगाल आसलो, महाराष्ट्र आसलो, राजस्थान आसलो, मध्य प्रदेश आसलो, कल्याण शर्मा वो महाराष्ट्रांतल्यान आसलो, परत असो तेज्या उपरांत लुधियाना, उत्तराखंड, राजगड, हे सगळे रिकॉर्डाचेर आसा. हे हांवें काडलेलो इतिहास न्ही. म्हणजेच गोंय मुक्त करपा खातीर जे शहीद जाले 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा पत्रा देवीच्या त्या स्मारकाचेर तांकांय आमी याद करपाक जाय. कारण ते जर शहीद जावंक नासले जाल्यार 19 डिसेंबराक गोंय मुक्त आनिकूय फुडें वयतलें आसलें. तेजी गोंयांत आशिल्लो प्रत्येक स्वतंत्र सेनानी, पयर हांव 100 वर्सां पुराय जाली म्हणून श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाय जी आमच्या कामत हॉटेलाच्या वयर रावता, तिका पर्सनली वचून हांव मेळून तिका कॉंग्रेच्युलेट करून आयला. ताच्याच बरोबर अशे कितलेशेच फ्रिडम फायटर्स, तांकां 60 वर्सां जेन्ना गोंयाक पुराय जाली तेद्या वेळार फेलिसिटेशन म्हणजे स्टेशनात जेंच्यांनी कसलीच अपेक्षा दवरूंक नासली, कारण ते स्वतंत्र जाल्ले. कर्नल बेनीपाल सिंग हांची वायफ ती वीरपत्नी 60 वर्सां जाली. 60 वर्सांनी म्हणजे हांव म्हाका धन्यवाद म्हणटा की तिका फेलिसिटेशन करपाचें भाग्य म्हाका मेळ्ळें. हें सरकार इतकें सेन्सिटीव आसा आनी म्हणून तर आमकां खंयसरूच म्हणजे गोंयची अस्मिताय जेणी जागी दवरल्या, गोंय मुक्त करपाक जेणी जेणी प्रयत्न केले त्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक हांव नमन करता. आनी खरोखरूच म्हणजे ताज्या उपरांत विजय ऑपरेशन खऱ्या अर्थात जालें. आनी विजय ऑपरेशन जाल्या उपरांत 19 डिसेंबर 1961 हो दीस उजवडलो. आनी तें जावच्या पयलीं कितलेशेच म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार म्हणजे गोंयचो इतिहास काडटा आसतना इट इज नॉट सो की आमी 15 ऑगस्ट 1947 ते 19 डिसेंबर 1961 न्ही, आमी त्या खातीर हांवें सांगलें. हांवें पिंटोचो बंड सुद्दां ऑफिशियल गॅजेटाचेर हाडपाक हांव विसरूंक ना. जेन्ना दिपाजी राणेंचो बंड, पिंटोचो बंड आनी कुंकळीचो उठाव हे तिनूय जर ऑफिशियली तांकां मानवंदना दिवपाचो अधिकार जर केंद्राच्यान सुरू जाला तो म्हाज्याच सरकारांत जाला. हें तिकता हिरवे गुरुजीचें स्मारक आनी वाडेकरांचें स्मारक हें म्हाज्याच सरकारान तयार केलां. तेजें इनॉग्रेशन करपाचें उरलां. पत्रा देवीचें स्मारक पुराय जावपाचें, आमी ह्या 19 डिसेंबर पर्यंत तेंय स्मारक पुराय जातलें. हें ह्याच सरकारान केलां. म्हणून म्हटलें तुवें जें सांगलें पळय न्ही 60, 61, 63 वर्सां जालीं, बऱ्याचशा लोकांक इतिहासाचो आनी अस्मितेचोय बी उगडास नासलो. नो डावट तो पर्रीकराच्या बरोबर आसलो म्हणटून ताका याद जाले आसत, बट पर्रीकरानूच सुरू केलो हें आमी मान्य करपाक जाय. ओके, हय. आनी तेज्या खातीर हांव परत एकूच स्पिकर सर हांव तितून वता तो उलयलोय
त्या खातीर हूज हू बूक फाटले फावटी फाटल्या सेशनान एकदां सगळ्या जाणांक डिस्ट्रिब्यूट केल्ली आसा तुज्या कडेन तें वाटल्या ती हांवें दिवपाक लायल्या हूज हू बूक सगळ्या जाणांक दिवपाक लायिल्लें गोंयच्या पुराय आनी कितल्या जाणांनी वांटो घेतलो तेंय सगळ्या जाणांक कळोनी म्हणून स्पिकर सर हें सगळें जाल्या उपरांत म्हणजे तेणी ओपिनियन पोलाचो इतिहास सांगलो हांव सगळ्या जाणांक याद करता थोडे हयात आसा थोडे हयात ना आनी अशें म्हणचें न्ही की साश्टीकारूच रवी बाब नायक आमच्या आयज हावजान आसा ते ही इज अ बीग लिडर मोठो लिडर तेन्नाय बी म्हणटा तसो हय आनी हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता तो जे सांगता फुलार मतां मार म्हटलेली पळय न्हू तेंच्यांनी लास्ट सांगली पानार मतां मार म्हणून ही गजाल खरी हांव हें स्पश्ट सांगता तुका फुलार मतां मार म्हटलेली तेंच्यांनी सांगली की आतां पानार मतां मार तेंच्यांनी सांगलें की गोंय हें वेगळें उरपाक जाय हें तांकां कळ्ळें कारण म्हाका खबर आसा हांव तितूंतल्या कितल्याशाच लोकां कडेन हांव उलयतां हांव वळखतां हांव उलयलां किंवां तेंच्यांनी जेंच्यांनी वोटींग केलां तांकां हांव मेळ्ळाय बी तेंय सांगता तुका हांव ओके टेन गोंय जर दामण दिवं नाशिल्लें जाल्यार गोंय हें महाराष्ट्रा विलीन जातलें आशिल्लें गोवा दामणान दिवन आमकां सेव केल्या नाल्यार आमी गोंय महाराष्ट्रांत लायल्या आनी एक अदें येवन डेप्युटी कलेक्टर बसता आशिल्लो राजभवनाक आनी आमची प्रगती जातली आसली बरी अशी सुदिना सांग हय सुदीर खंय खबर आहा तेका कांय खबर ना तो भुरगो तेन्ना कोणी काडला हांवें काडूं ना अरे Honorable members, please. हो बेश्टो आबूज जाता एका ना, ना. एका हांवें हाडला एक्सपांज एमजी स्पीकर सर तेका उलोवन दी मातशें तो आहलो अरे आमचे मत तो आहलो अकॉर्डिंग टू तो आहलो मरे अकॉर्डिंग टू रूल रूल रे मातशें उलोवन दी तो आहलो अरे तो हिरो ओपिनियन पोला एक हिरो मरे हांवें नांव गेलें तुगे पात्र उलय मातशें उलय उलोवन दिया जालें जालें स्पीकर सर तेकाच लागून हांवें कितें सांगलें की 19 डिसेंबर 1961च्या उपरांत इन 67 ओपिनियन पोल जालो ताज्या उपरांत 30 मेक इन 1987 आमकां घटक राज्य मेळ्ळें देशाच्या राज्याच्या प्रगतीत सगळ्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा हांव ना म्हणना पण हे दीस बरेच जाण विसरलेले हे दीस खूब जाण विसरलेले आज युरीन परत एकदां हें रेजोल्युशन हांगा हाडलां पण म्हाका सांगपाक बरें दिसता मनोहर पर्रीकारान सुरू केल्लें आतां आमी ऑफिशियली अस्मिताय दीस जो आसा पळय न्ही हो आमी मनयता इतकें सांगून हांव ताका सांगता की त्यांनी ऑलरेडी हें रेजोल्युशन फाटीं घेवचें कारण आमच्या सरकारान मनोहर पर्रीकारान ऑलरेडी सुरू केला फक्त आमी उरलेल्या मदीं बदल्या काळात करूंक नासलो तुवें याद करून दिली की रेगुलर करपाक जाय म्हणून आमी ऑलरेडी करपाक सुरू केल्लोच तो आमी रेगुलर करता सुरवात केल्ली ती तुवें बंद केल्ली ना जालें मरे तुका सांगलें मरे ना मात तुवें बंद ना न्हू आतां तरी कॉंग्रेच्युलेट कर मरे आमी सांगलें मरे आतां तुवें याद केली म्हणून तुवें याद केली म्हणून सांगलें मरे तुवें याद केली म्हणून सांगलें हांवें ओके ताका लागूनच म्हाका दिसता स्पीकर सर बाप युरीन हो रेजोल्युशन फाटीं घेवचो आतां जालें रे Speaker sir, so Chief Minister has already spoken. Honorable member, is it your pleasure? गॅरंटी सारकी जावपा जाय दुसरी गॅरंटी न्हू तुका खबर आहा खंयची गॅरंटी सारकी जावपा जाय गॅरंटी बिकॉज based on the chief minister's assurance that this day will be celebrated I withdraw my motion. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The resolution is withdrawn. Resolution number 3, Shri Alish Lawrence. Speaker, sir, the House strongly recommends government enact a legislation to make it obligatory, mandatory for landlords, property owners to submit details of the tenants for police verification prior to renting out premises, coupled with provisions for levying substantial penalties to ensure strict compliance. Speaker, sir, I would like to... One moment. Sorry? You finished placing the resolution? Yeah, Yeah.
The resolution is before the House. Because, sir, after the so many incidents, like the incident of the latest murder of senior citizen Suarez at Kandoli, and so many cases, it is extremely necessary. And in our constituency also too, I have requested the police to check each and every house, everywhere, wherever there are tenants. Tenants म्हणले एक दोग जाण भशेन आसताय, migrants आसताय आनी गोंयकारूय आसताय. गोंयकार आहाय तांकां don't trouble them to give all Aadhaar card and all that. गोंयकार आहाय तांकां. तांगे एक पाट नांव register जालें आनी election card आहा बारीक आहा, because ते मागीर सगळ्यांक त्रास करूंक लागताय. All migrants जे आहाय, जे रावताय तांकां, आतां कितें जालां आहा, they come to Goa, they commit some crime and they go. There is no chance of verifying. So verify करता आसतना on a thumb impression. You can check in any other state if he has a criminal record. Now the intelligence is so high, the intelligence पडे आहा तें हितू जालो आहा, a basic, sometimes a basic name of the person, बरें correct name मेळ्ळें जाल्यार तेगे criminal record सारको computerचेर येता. So it is necessary that, it is required that and mandatory that they should verify. Although there is a rule and everybody does it, but there are a lot who have not done it. Till today, there exists, I think, you correct me if I am wrong, even 25% of the people must have not done the verification. Let's suppose 75% of them. But this 25% is very vulnerable, म्हणजे ते crime करू शकता. तेक लागून both the district collectors, panchayats, now owners of the property, सगळ्यांक should be held responsible. The administration should be held responsible. Administration, tenka, you must see that they are accountable for it. If it is not done, you have to penalize them. You have to bring a legislation which will, be very strict. Because what will happen if we don't start verifying these people and by mistake, somebody is there, in the vicinity, all senior citizens, everything, they come with a criminal mind. A person comes to do a crime, and if he can escape this route, he watches the places and he robs. Dacoities, thefts, ekla. There are organized crimes, organized gangs which come, operate, commit a crime and go back. But where they stay is very important. Not only Bari Garani, just chain snatcher, they were staying in posh area. Bangalore, they were paying 15,000 rent. Just imagine, chain snatchers gang alote. Criminal records, and I was following up a case, and investigation hui paolte sarko itu pinpointedly I was watching. That we located, that the police, police located them in a posh area. You will be shocked to see gated entrance, security aha. Tidule ambaison eta. Tenge kon verification kottalo, edole bangalot kon verification kotta. Very rare thing verification datale. Compulsory job nahi. Ani je once tenanted सांपळ्ळो पंचायत आणि municipality धाडपा जाय. Baba मातशें अगर आताय. Because sir, will you request them to keep quiet because I am getting disturbed. They are not getting disturbed. So now what has happened is, I would just, it is so necessary that they should be charged even for panchayat tax, municipality tax. Thanks, सगळ्यांक tax मारून जाय. तांकां एक म्हयना rent हा compulsory. जे भाड्यान दिताय तांकां. तेंय recover करपाक बऱ्या पडटलें. Because you never know who is given the flat for rent. Suddenly कोण दिता फ्लॅटान. आनी ते वगडे कोताय, crime कोता न्हय ते. Maybe 2-3 months they are there. But all this is very important. Even guest house, mandatory जावपा जाय. Although it is mandatory, criminal action जावपा जाय for those who don't do it. मातशें भिरांत उरपाक. Procedure पर आहा तो हांवें सांगिलां, you have to, safeguard the procedure. आतां चीफ मिनिस्टराक कॉम्प्लिमेंट करता हांव. कित्याक तेणें announcement केला की he will give 1 year jail term, the 1 month or 1 year, whatever. I don't know what exactly I remember. Landlord जे कोण verification न्हय तांकां ते बिलान provision करता. सगळ्यांक प्रोविजन कर. टॅक्स सारको न्हय तांकांय प्रोविजन कर. आनी स्टेट गव्हर्मेंटान म्हाका सुद्दां आतां वन्स दे आयडेंटिफायड, व्हेरीफाय केलें जाल्यार आनी कितें सांपड जाल्यार तांकां कडेन धाडपाक आनी सी दॅट दे गो बॅक एंड सी दॅट दे डोंट कम बॅक. कितें जाल्यार एक मेकॅनिजम करपाक. इट इज नॉट पॉसिबल, बट सी वेदर दीस कॅन बी डन. आनी आय वूड रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर नेक्स्ट सेशनान कॉम्प्रिहेन्सीव बील हाड हेजेर.
It has to be in the form of a Huitori migrant population has reached a stage we were hardly 4 lakh, 5 lakh people in the state. We are going to 10 lakh and 11 lakhs. And the way the construction is coming, the way the things are happening, we will go to 20 lakhs. So we will be, the original goans will be hardly 7, 8 lakhs. And we will be 13 lakhs, 14 lakhs people who will be outsiders. So where we stand? So here strict korpak, maksada, it is very necessary. All verifications, sarke compulsory, and kon aha tenka kit action घेवपाचे हे बिलांत. I would request the Chief Minister, let the bill be comprehensive. Thank you, Speaker. Yogesh Borkar. Speaker, sir, I stand to speak on resolution moved by Alex Lorenzo. Speaker, sir, खूब गरजेचें बिल म्हणल्यार जो आतां बाबान सांगला की आयज टेनंट व्हेरिफिकेशन सारकें जायना आनी ही खरी खबर आसा, खरी गजाल आसा. आमचे रिसंटली डिस्कशनूय जालें हेज्या बाबतींत आनी सीएमानूय एश्युरन्स दिल्लें आमी करतले म्हणून. बट म्हाका अशें दिसता की एक टास्क फोर्स हेका लागून आसची, जी टास्क फोर्सीन पुलीस इन्स्पेक्टर आसा, मामलेदाराचे जे अधिकारी जावं तलाटी आसा, जावं पंचायत सेक्रेटरी आसा, सरपंच आनी पंच मेंबर हांकां घेवन टास्क फोर्स तयार करपाचें आनी हेडेड बाय नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. कारण असो आसा, कारण हेजेर आयज सद्याक कशें आसा, नियंत्रण कोणाचेंच ना. कोण येता, कोण वयता, कोण रावता, कोण कितें करता, चोरयो करता, मर्डर करता, रेप करता, कोणाक कांय कळना. जेन्ना जाता तेन्नाच आमी बोवाळ घालता. सो अशें जावपाक जायना. सगल्यांची जी रिपोर्ट आसा हो रिपोर्ट आसपाक जाय. आतां आमच्या मतदारसंघांत बसून सेम सिच्युएशन जाता. कोण येता तेच कांयच कळना. आमी पंचायतीक सांगता, पंचायतीक बसून जे रजिस्ट्रेशन मागपाक वयता अश्यो घडणुको घडल्या की ते दिना. थोडे जाण दिवपाक सोदना. जो हांकां कांय हें ना म्हटल्यार आमी हें करिना म्हणटा, ते वयतले म्हणटा, 2 दिसां रावता वयता म्हणटा. सो अशें जावपाक जायना. स्पिकर सर, खंय ना खंय तेजेर नियंत्रण येवपाक जाय आनी म्हाका दिसता असलें कितें तरी आमी एक लेजिस्लेशन जावं कितें तरी आमी रूल हाडपाक जाय, टास्क फोर्स कितें तरी इम्प्लिमेंट करपाक जाय, जे करून कंट्रोल उरतलो. आतां कंट्रोल कांय जायना. तो जो सांगता आयज खुबशे मायग्रंट येता, इन्फ्लक्स वाडत चल्लेलो आसा, हें आमी कितलो तेंप जालो सांगता. आनी ताका लागून आमी पोगो बील, पर्सन ऑफ गोवन अर्जन बील हें इंट्रोड्यूस केल्लें. हें तुमी सरकारान तरी घेवंक ना, पण हांव तो सांगतालो तशें हेज्या पयलू आमी सांगलां, हेज्या फुडेंय सांगतले. नियंत्रण समज आमी धरना जाल्यार गोंयकार उरपाचें ना, गोंयकार सोंपतले आनी खंय ना खंय आमकां नियंत्रण धरचें पडटलें. कारण अशें आसा की कोण येता, सेल्फ डिक्लेरेशन, हें पयलू आमी सांगलेलें, सेल्फ डिक्लेरेशन करता, इलेक्शना कार्ड करता, आधार कार्ड, रेशन कार्ड सगळें करता आनी मागीर मतां हांगा मारता. मतां मारली म्हणटा ताका रायट येयलो. जशें तेणें सांगलें 8 लाख उरतले, 5 लाख उरतले, 2 लाख उरतले, वॉट एवर इट इज, ते कमी जायत रावतले. गोंयकार कमी जातले, भायले वाडत चलतले. ही सत्य परिस्थिती आसा आनी म्हाका दिसता हेजेर नियंत्रण हाडपाक कितें तरी लेजिस्लेशन जावपाक जाय. जशें तेंच्यांनी सांगलां, कोणूय येतलो हांगा आनी वोटींग मारतलो अशें जावपाक जायना. फाल्यां हांगा आमदार बसून बसले पळय, ते भायले येवन हांगा आमदार बसतले. आतां ती परिस्थिती जावना, ही फुडें जातली. सो जे रेजोल्युशन तेंच्यांनी घातलेलें आसा, म्हाका दिसता पूर्णपणे हें बरें रेजोल्युशन आसा आनी हें रेजोल्युशन पास जावपाक जाय. सीएमानूय म्हाका दिसता हेज्या बाबतींत चिंतपाक जाय. आनी जो कोण येता तो कामा खातीर येता, आनी कित्याक ना, वोटींग मारपाक येना, तें काम करपाचें आनी आपणाच्या गांवांत वचपाचो. थँक्यू स्पीकर. Delilah Lobo. Speaker, sir, I'm here to speak on the resolution laid by my colleague Lorenzo. It's a very good resolution, very good move. आमच्या शोली कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हे भाड्या करून खूब दिल्ले आहा. And as said by Viresh Borkar, at 2 places these tenants, the owners, त्यांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म दिवंक जाय. एक म्हणटा ते पंचायतीक आनी एक म्हणटा ते पुलिसांक. सो द बेस्ट आय वूड गिव यू अ सोल्युशन. द बेस्ट वूड बी पुलिसांक घरांनी भोंवपाचें. दॅट वूड बी व्हेरी टिडियस वर्क. Instead of that, the police inspector comes in the panchayat. The panchayat sarpanch calls the meeting of the entire body, panchayat body, and the police inspector along with the panchayat body or the municipality, whatever it is, within 15 days, because the panchayat member is a person who knows who has rented out in and out of that ward. So he'll be the best person to guide the PI concerned. Baba, ह्या घरान याने रेंटाक दिल्ले हा म्हणून. आणि within 15 days this can be done. Next, within another 15 days he can give the details of
all the people who have given the rooms on rent, and that's how the details can go to the PI concerned. I think this would be another way of looking at it and preventing thefts and other illegalities happening. Thank you very much, sir. Kedar Naik. स्पीकर सर, आमचे कोलीग श्री एलेक्सो लॉरेन्सो हिणें प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडलां, हेजेर हांव उलोवपाक उबो रावलां. केन्नाय क्रायम जाता म्हाका दिसता आमी पयली बोट पुलिसां कडेन दाखयतात, पूण म्हाका दिसता गरज आसा की जेन्ना हे भायले लोक येवन आमच्या गांवांनी आमच्या जे गांवकार आसा ते रूम जे आसा ते रेंटाक दिता, तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की तेंच्यांनी कोण आयलो काय ते व्हेरिफिकेशन फॉर्म पंचायतीक आनी पुलिसांक दिवपाचें. आनी एवरी टायम ते पुलीस जावं पंचायत चॅक करूंक शकना. जर कोण आयलो आनी आयज तो घरांतल्यान हे म्हणजे रूम सोडून दुसरो जर नवो कोण रावपाक आयलो जाल्यार ते रूम रेंटाक कोण दिता ओनर, म्हाका दिसता तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय. आमी एवरी टायम कितें करता, कितें क्रायम जालो आनी कितें जालें काय आमी पुलिसांक हात दाखयता, पूण एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन म्हाका दिसता इक्वली आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आमी हे कोण नवो रुमान कोण रावपाक आयलो काय आमी ते व्हेरिफिकेशन फॉर्म दिवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता एक कितें तरी कायदो हाडपाचो गरज आसा की एक विदीन 2 days or 4 days वॉट एवर टायम, स्टिप्युलेटेड टायम, तो जर ओनर ऑफ द रूम ते व्हरून व्हेरिफिकेशन फॉर्म दिना जाल्यार ताका कितें तरी फायन जावं ताका कितें तरी एक स्पेशल हें आसपाक जाय, फायन पडपाक जाय. सो म्हाका दिसता हे सगळें करता आसतना एक आमी तें लक्षांत घेवचें की आमी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन म्हणून आमचोय हें जाता की आमी ते टायम टू टायम व्हेरिफिकेशन फॉर्म जे आसता ते व्हरून पुलिसाक सबमीट करपाचें. थँक्यू. Yolas Toikar. स्पीकर सर, जे टेनंट व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय ते आमी खुबदां पळयता की तशें जायना. कारण आमच्या सालसेटीन स्पेशल म्हाज्या नावेली मतदारसंघान लोक पयशे मेळटा म्हणून रूम काडटा इलिगली आनी ह्या जे कोण लेबर लोक आसता अशा लोकांक रेंटेड दिता. आनी स्पीकर सर कितें जाता, सांजच्या टायमार आमच्या गोंयान सोरो सवाय आनी ते रस्त्याचेरूच सोरो पिता, ते गँग करून उबे आसता आनी तितून खुबशे क्रायम घडटा. आनी त्या खातीर हे जे लोक आसा जे कोण रूम तांकां भाड्याक दिता ते व्हेरिफिकेशन जावपाकूच जाय, पूण तांकां कोण तरी एक विटनेस आसपाक जाय. फाल्यां सगळें तो क्रायम करून जर गोंय सोडून गेलो जाल्यार ताका सोदून हाडपा जाय खातीर इजी पडटलें. त्या खातीर हेंय आमच्या मुख्यमंत्र्यान लक्षांत हाडून हेचेर कितें तरी एक कायदो हाडचो अशें हांव मागतां. Nilesh Kabral. I rise to speak on the resolution moved by my colleague Shri Alexio Lorenzo. Speaker sir, I think Honorable CM has been very perfect in his answer yesterday, where he has said that the law he intends to bring is to see that everybody who stays in rented rooms or who comes to Goa, like in the hotels in the past, you could just write your name, sign and you could enter. But compulsory now you have to give a proof of identity, either your Aadhaar card or election card or a passport, so that it is recorded. They remove a print, keep it, because they are accountable. They are accountable that, yes, that if something happens, that if they are not got, they are arrested. On a similar line, Speaker sir, the rooms, je bhadyak dita, whether they are legal, illegal, I will not speak on that. But I think accountability has to be there, and every person who has given his or her room on rent has to be responsible to take all this within a period of few days. Ani na jala, Speaker sir, they should be fined or they should be imprisonment. This is, I think, the rule of the law. I mean, kite tari karpak jay, so that sincerely te jawpak jay. Nal ami payta ki every time we speak, ani he fude vasna. I think CM is very well assured. He knows that he is going to do, and I am sure that he will find a solution. Ani teje khatir jo goshti karpak jay, CM ani karche. Kide आज आमी पळयता की खूब कडेन खुबशे गोष्टी आमचे गोंयकाराचे म्हणजे खंय तरी प्रॉपर्टी जावं वो मर्डर जावं नाल्यार आनी कितें जावं हें मागीर ट्रेस जायना स्पीकर सर. आनी तेजे खातीर हे टेनन्सी जे आसा जशें सीएमान सांगला PWD लास्ट टायम आसतना जे टेनंटेड रूम आसा आनी उदक जेन्ना यूज करता तांकां एक रुमा फाटल्यान 300 रुपया लायल्या, सो दॅट इट कम्स टू, बिकॉज इट इज अ कमर्शियल यूज.
5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 6,000 रुपया, 3,000 रुपया रेंट घेता आनी ताका कांयच हें करना, केन्ना केन्ना एग्रीमेंटूय करना स्पिकर सर, कित्याक एग्रीमेंट करनासतना लोक रावता. आय थिंक एवरीथींग हॅज टू बी प्रोसेस. एग्रीमेंट करपाक जाय, इट शूड हॅव प्रॉपर सगळें बायंडींग आसपाक जाय, बिकॉज कितें जाता सर, इट इज अ लॉस टू रेवेन्यू ऑफ द म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत ऑल्सो, कित्याक 1 म्हयन्याचें भाडें तांकां दिवपाक जाय. सो हे सगळें करता तेन्ना वॉट एवर रिजन्स, मेन मुद्दो जो आसा that we should see that the security of the people of Goa and Goans is protected by taking this into action. So Honorable CM म्हाका दिसता काल सांगलेलें आसा, and I'm sure that he will do just for this. Thank you. Cruz Silva. Because a private member resolution, Sri Alex Lawrence move केला तें सपोर्ट करता आनी a very important resolution. कित्याक आतां ह्यो केसीस ह्यो टॅनंट सगळे विलेजीन जाल्ल्या. पयलीं कोण जालें टॅनंट एक रूम काडून दितालो, आतां आमचे विलेजी आमी चयलो एकूय प्लॉट कितलेशे रूम काडून दिले. आनी वर्स्ट थिंग जाल्लें आहा कितें, दिसाचो कोण दिसती पडना, रातचे 9 जाले म्हणटा ते रुमान दिसती पण सकाळी 6 जाता म्हणटा ती कोण आसना. सो कोण येता कोण वयता कोणाक खबर आसना. म्हाका तुजें हें रेजोल्युशन पास करचें. Shri Anton Vas. स्पिकर सर, हांव सपोर्ट करता जे प्रायवेट रेजोल्युशन बील आमच्या कलिगान हाडला इलेक्शन रिजनल. स्पिकर सर, जे टेनंट जे व्हेरिफिकेशन जे आमचे करतालीं कॉन्स्टिट्युन्सीन जावपाक जाय, कित्याक आमचे जी मेजर जे आमचे IDC जी वेर्ना आसा, तशेंच सांकवाडे वेर्ना IDC आसा हांगासर, आनी जुवारीनगर जे आसा तो आमचो आवटसायडर जाय तो आमचो लोक आसा. हांगासर आमकां भरपूर प्रॉब्लम जाता, कित्याक हें व्हेरिफिकेशन मास जावपाक जाय, कित्याक हे सगळे जे आमचे पंच जावं सरपंच हाका घेवन जे पुलिशेक घेवन हें व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय. कित्याक हांगासर जायते गँग रेप जावं बाकीचे कितें क्रायम बी जाता. हांव मागतां जाता तितले बेगीन हें व्हेरिफिकेशन. काल हांव 2 दिसां पयलीं हांव जुवारीनगर आउटपोस्टार गेल्लो आनी तेन्ना आउटपोस्टार वचून हांवें पुलिशेक विचारलें व्हेरिफिकेशन तुमी करता काय म्हणून. तो म्हणपाक लागलो आमी करता, पूण तेन्नाच 2 जाण कोण व्हेरिफिकेशनाक येयल्लीं ती म्हणपाक लागली येता म्हूण जावपाक जाय न्हू, घरा गांवठी वचोन तिका व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय आनी हें करून दिवचें म्हणून हांव मागतां. थँक्यू. Praveen Aligar. स्पीकर सर, जे आयज आमच्या कलिकान अलेक्स नी प्रायवेट रेजोल्युशन मांडलेलें आसा, खरें खूब बरें आसा, खूब बरें दिसता. कित्याक आयज जे पेडण्या सारके गांवांत खुबशे आमचे लेबर्स रावतात, जाल्यार हांवेनूय बी हें केल्लें कितें पुलिसांकूय त्या टायमार जे लेबर्स आहा पळय तेंचे व्हेरीफाय करचे आनी तांकां कार्ड करचें म्हणून. ताका लागून म्हाका दिसता जे पळय पंचायतीकूय कॉन्फिडन्सान घेवन आनी तशेंच मेंबर्स तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन, कित्याक हें काम करपाची खूब गरज आहा. कित्याक हालींच एकदां आमच्या पेडण्यानूय इन्सिडंट जाल्लो, आमचो एक बरो भाव ताका मर्डर केल्ली तेची. अशेंच भायले लेबर येवन ते लोकांच्या हितून रावन मागीर आमच्या सगळे पेडण्याचे आमचे ड्रायव्हर्स आनी तेंच्यांनी ताका धरून कसो तरी दिलो. पूण अशें इन्सिडंट फुडें घडचें न्हू, ताका लागून हांव हे रेजोल्युशनाक सपोर्ट करता आनी जाता तितली बरी एक्शन घेवची हेजी. थँक्यू. Shri Rudolph Fernandez. Because ऑनरेबल MLA रिजनल तेणें बरें बरें हे रेजोल्युशन जे हाडलेलें आहा तेजेर म्हाका थोडेंच उलोवपाचें आहा. जे टॅनंट जेन्ना आमच्या घरांनी रावपाक येता, आमचे लोक गोंयचे सादे लोक आनीक चडशे आमचे गोंयान भाड्याक दोता आनी जियेता. थोडे लोक फकत तेजेरूच जियेता. आनी जाता कितें, जेन्ना एक टॅनंट येता रावपाक तेंच्या घरांनी, ते जे एग्रीमेंट करता एक पार्ट कसोय एग्रीमेंट करता आनी मागीर 11 मंथ्साचो करता आनी मागीर कितें जाता ते मागीर भायर सरपाक त्रास करता आनी आमचे लोक त्रासान पडटा. ताका लागून गोवोरमेंटान कितें एक स्ट्रिक्ट कायदो काडूंक जायो की जेन्ना एक मनीस एकल्या कडेन एग्रीमेंट करता आनी 11 म्हयने तो रावता आनी जावं ताका नाका ओनरान रावलोलो जाल्यार ताका काडपाक गोवोरमेंटान स्ट्रिक्ट कायदो हाडूंक जायो. एक जावं कलेक्टराक जावं कोणाक इनवॉल्व करून ताका आनी चान्स पडोवंक उपकारना, कोर्टान हो स्टे हाड आनी तूं जाणा जेन्ना कोर्टान गेले जाल्यार 20 वर्सां केस चलता आनी आमचे लोक त्रासान पडोवंक उपकारना. ताका लागून इम्पॉर्टंट एक कायदो असो जावंक जायो की एक फॉर्मेट आसूंक जाय, एक एग्रीमेंट करपाचें फॉर्मेट. ते फॉर्मेटा प्रमाणे जेन्ना एका भावा कडेन एग्रीमेंट केलो
आनी फाल्यां दुसऱ्या बान ताका सांगलो राव, ज्या मनशा कडेन एग्रीमेंट केला त्याच मनशाचें आयकोपाचें आनी ताका काडपाचो आनी ताका टायम बा दिवप ना. अशें भायल्या गांवांत दुसरे कडेन अशें चलता. जेन्ना भाड्याक रावता लोक फ्रिली भाड्याक दिता. आतां हिंगासर लोक भिता भाड्याक दवरपाक. तेंची फ्लॅटां आसता, थोडे आपल्याची ओन फ्लॅटां भाड्याक दिवन स्वाय भितर भोंवता. आपणाक एक पाट हुमटेनी बार रावता लोक थोडे पयशे नासलेल्या कारणाक लागून. ताका लागून व्हडले मनीस आमचे त्रासान पडलेल्या गोंयान. हे सगल्याक अशें गोंयान आख्खे खूब कडेन हें घडटा. ते घडोवंक दिवं उपकारना. एक फॉर्मॅट रेडी करपाचें गोवमेंटान हें मातशें सिरियस घेवंक जाय सीएमांनी. आनीक हे आमच्या लोकांक सगल्यांक सांबाळूंक जाय. थँक्यू स्पीकर. Honorable Chief Minister. स्पीकर सर, बाब एलेक्स रेजिनाल्ड हांणी जो रेजोल्युशन ह्या हावजा मुखाचेर दवरला ताजेर बरेच जाण उलयले आनी बऱ्याच जाणांनी म्हणजे आपल्या घरांत रुमांक भाड्याक दवरल्या उपरांत ज्यो समस्या क्रिएट जाता त्यो वेगवेगळ्यो आसा. ताजेर सगळ्या जाणांनी वेगवेगळे विशय मांडले. हो प्रॉब्लेम त्याय फॅमिलीक जावं शकता, शेजाराच्या फॅमिलीक जावं शकता आनी इन लाँग रन तो स्टेटीक गांवाक आनी परत असो डिस्ट्रिक्ट आनी स्टेटीकूय जावपाक शकता. पण ताकाच लागून स्पीकर सर, एक्चुअली खरें म्हटल्यार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हॅव प्रोमुलगेटेड द नोटिफिकेशन अंडर द सेक्शन 163 ऑफ द भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता जी नवीन 2023 BNSS सुद्दां स्पीकर सर आमच्या लक्षान आयलां की लोकांक कितलेय जरी म्हटले आसत जाल्यार लोक रजिस्ट्रेशन करून घेयना. जो मनीस आसा तेजे आपल्या कडेन प्रूफ कांयच दवरून घेयना. तो खंयसून आयला हेंय पळयना. फाटल्या दिसांनी व्हेरीफाय करता आसतना म्हणजे वेगवेगळ्यो स्लम्स, वेगवेगळ्यो बस्ती हें करता आसतना थोड्या जाणां कडेन कांयच ID प्रूफ मेळोंक नाशिल्लो. ताज्या उपरांत मागीर तेंच्यांनी आपले ID प्रूफ प्रोवायड केले. पुलीस टायम टू टायम हें व्हेरिफिकेशन करपा खातीर सेक्शन 144 लावचें पडटा आनी सेक्शन 144 लावन मागीर तांचें टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें पडटा. म्हणजे कलेक्टराक पयलीं ऑर्डर काडची पडटा आनी कलेक्टरान ऑर्डर काडल्या उपरांत त्या कंप्लिटली त्या डिस्ट्रिक्टान व्हेरिफिकेशन सुरवात जाता. आनी व्हेरिफिकेशन सुरवात जाल्या उपरांत परत मागीर 144 ऑर्डर कित्याक काडला किंवा एकदां जर ती मिस जाली जाल्यार परत तेंचें व्हेरिफिकेशन करूंक मेळना कायद्यान. ह्यो सगळ्यो गजाली आसा. हे सगळें कन्सिडर्ड करून म्हणजे गव्हर्मेंट is coming up with the bill, the Goa Verification of the Tenant Bill 2024, which is presently under the examination. Examination सुरू आसा आनी कमिंग असेंब्लीकूच आमी तें बिल इंट्रोड्यूस करता जेणे करून तितूर एक 2-3 क्लॉजूय घातलेले ते हांवें डिलीट करपा. म्हणजे लोकांक भंय आसचो, फायन पडटली हेजी तितकी ताकीद आसची. म्हणजे गोंयकार तो भितर पडना, सिंपल. कोणाक जर दवरूंक जाय जाल्यार ताकाच सांगतो तूं पुलीस स्टेशनाचेर चल, तुजो व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट थंय दी आनी एक कॉपी घेवन आपल्याक यो. पुलीस व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरतले आनी ताजीच झेरॉक्स मारून दितले. ते हाडून जर सिंपली आमकां त्या टेनंट म्हणजे घर मालका कडेन जर दिली जाल्यार सुद्दां डॅट इज इनफ. मागीर तेच्यान दवरूं येता कारण तो पुलीस व्हेरीफायड आसा म्हणून. तें दवरलें जाल्यार एटलीस्ट अ सेफ्टी. वी आर ऑल्सो म्हणजे हांवें पयर सांगलें तशें लेबर कार्ड इश्यू करपाकूय सुरू केला. आमी विजिटर कनेक्ट सर्कुलो हें करपाकूय सुरवात करता जेणे करून एक विजिलन्स जें आसा पळय न्ही हें सगळें अशा पद्दतीन म्हणजे ट्युरिस्ट म्हणून कोण हांगा येता, लेबर म्हणून कोण येता, थोडे जाण चोरपाक म्हणूनच येतात. म्हणजे ठरोवन आमी पळयता की गोंयांत तशें सुशेगाद आसा म्हणूनय थोडे जाण ह्याच विचारांनी हांगासर येवपाक शकता. हे सगळे विचार करून कारण डे टू डे मायग्रंट लेबर फोर्स हो गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडटा. कारणां वेगवेगळीं आहा, त्या कारणान हांव वचना कारण आमी जर पळय सगळ्यांक खबर आसा की कित्याक येतात आनी कशा पद्दतीन जाता हें खबर आहा. बट ताजेरूय ओवरकम करपा खातीर आमी काम करपाक जाय. गव्हर्मेंट आपल्या लेवलाचेर स्किल्ड मॅनपावर किंवा आमी जाका म्हणटा की आमी काम कशें म्हणजे वर्क कल्चर कसो डेवलॉप जावचो, गोंयचे भुरगे कशा पद्दतीन कारण शेवटी ह्या इंडस्ट्री आनी बाकीच्यांनी जर त्या पद्दतीत कामाक गोंयचे भुरगे गेले जाल्यार ऑटोमॅटिकली भायले. म्हणून टुरिजमान सुद्दां गोंयचे भुरगे येवपाक जाय म्हणून आमी नवीन हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टर ITआयत इंट्रोड्यूस केलो. पयलीं सगळ्या हॉटेलांनी जर मॅक्झिमम पळयत जाल्यार सगळे म्हणजे नॉर्थ इस्ट सायडींतले भुरगे खूब मोठ्या प्रमाणांत कामाक येताले. डॅट इज एक्चुअली द वायट कॉलर जॉब. तसो पळोवन इट इज नॉट अ लेबर ओरिएंटेड वर्क.
त्या कामांक सुद्दां आतां आमी हॉस्पिटॅलिटी ITI इन हॉस्पिटॅलिटी नवीन कोर्स इंट्रोड्यूस केला. 6 म्हयने फक्त थेरी 10वी शिकलेल्या भुरग्यांच्यान सुद्दां वचूं येता. 6 म्हयने ताका ट्रेनींग दितले हॉटेलांनी आनी दे एंगेज 100%. तांच्यांनी म्हटलां की सगळे भुरगे जितके ट्रेन जाता तितक्या भुरग्यांक आमीच एब्जॉर्ब करून घेता विथ गूड सॅलरी. ते अशे वेगवेगळे प्रयत्न स्पिकर सर आमच्या कडल्यान सुरू आसा. बट वी आर कमींग अप विथ अ बील. हें सगळें जरी म्हटलें जाल्यार हो बील जें आसा पळय न्ही हेजी गरज आसा. हे आमी हाडटा. दीस इज अ हाय टायम. कारण हाज्या फुडें आनी अशा पद्दतीचे आमकां चड मोठ्या प्रमाणांत जे येता ते व्हेरीफायड जावनूच दवरचे पडटले. म्हणजे गोवा व्हेरिफिकेशन ऑफ द टॅनंट बील 2024 आमी इंट्रोड्यूस करता. हें कन्सिडर्ड करून म्हाका दिसता बाब एलेक्स रेजिनाल्ड हाणें फाटीं घेवचो जेणे करून आमी ताका इंट्रोड्यूस करता. Honorable member, is it your pleasure to withdraw the resolution? With the assurance given by the Honorable Chief Minister that he will bring a very comprehensive bill and taking everybody into confidence and looking after the interest of the state and the people, I may be permitted. The resolution is withdrawn. Resolution number 4, Shri Vijay Sardesai may move the resolution. Speaker Sir, the House unanimously resolves to urge the government that in the interest of promoting football at the local level, the government relax, simplify and expedite the procedures and processes for renewal of registered societies of over 60 football associations who have been given a deadline of up to August 2024 to renew their registrations or else face derecognition, and also to expedite the registration of new football associations that are pending with the Register of Societies. The resolution is before the House. Speaker Sir, I stand before you to address a matter of significant concern that threatens the fabric of our beloved state. Football म्हणतो आमचो state sport. आणि गोंयांत 60 football clubs are facing the grim prospect of derecognition by the Goa Football Association due to challenges in complying with the Societies Registration Act 1860. Speaker Sir, हे फक्त क्लबांकूच थ्रेटन जायना पण फुटबॉल कम्युनिटी जी एक वायब्रंट आसा, which is the source of our pride and unity of our state, that is also threatened. Football, Speaker Sir, Goyan फक्त sport नी, it is a way of life. And the current mandate by the Goa Football Association and the Sports Authority of Goa for all football clubs to register under the Societies Registration Act may be well intentioned, but has created substantial hurdles for many clubs. Speaker Sir, एक क्लबांक आतां डिफिकल्टी येता कित्याक तें एक्सटेन्सिव डॉक्युमेंटेशन आसा आनी ताजे खातीर which includes audit details, election records, minutes of annual general body meetings. So हें जर सगळें पळयलें जाल्यार खूब क्लबांनी they have expressed their frustration over delay and technical scrutiny by the registrar of societies. Anik कोंत अशें की 65 clubs are facing derecognition and they will be unable to organize tournaments or hire referees affiliated with the GFA, thereby threatening their existence. Speaker Sir, GFA President and statement काढला की football clubs failing to register will face problems. We are urging football clubs to register. There is no deadline. We have requested everyone that all clubs who are associated with the All India Football Federation and GFA should register under the Societies Registration Act and Sports Authority of Goa. This is compulsory. Speaker, the gravity of this mandate is clear. 3 महिन्याचे extension दिला आसतलें. No fixed deadline has been announced, but clubs are in uncertainty. GFA दिला मरे ते. GFA दिला गोवा फुटबॉल असोसिएशनान सांगला. आणि Sports Authority. So government येता. I think the law minister is also aware 40 club ताका मेळिल्ले आहा हे पेपरार हांवें वाचलां. Let me complete. Speaker sir, तांणी मेमोरेंडम लॉ मिनिस्टराकूय दिलां. हे हांवें पेपरार वाचिल्लें आहा. GFA कडेन 180 क्लब आहात आनी तातूंत एक 20 सुमार टेम्पररी स्टेटसाचे आहा. पूण हे एफेक्ट दोगांकूय परमनंट आनी टेम्पररी लोकांक एफेक्ट जाता. स्पीकर सर, फुटबॉलाक गोंयान व्हडली लेगसी आहा and we should not allow it to be jeopardized. So the measures like a special assistance cell
म्हळ्यार रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीजान एक असिस्टंट सेल करचें which is dedicated to helping them in the registration and renewal. एक temporary relaxation of stringent documentation हें जावचें, awareness and training program जावचो, extension of deadline officially extend करची आनी सरकाराचें डायरेक्ट इंटरवेंशन आसचें म्हणून हांवें हो हांगा हाडिल्लो आहा. स्पीकर सर, गोंयान फुटबॉल क्लब म्हणटी दे आर नॉट जस्ट इन्स्टिट्यूशन्स, दे आर द हार्टबीट ऑफ अवर कम्युनिटीज. स्पीकर सर, म्हजे कडेन अशें हें आहा की GFA जें आहा, GFAनूच पयलीं आपलें रिन्यू करूं ना. फ्रॉम 1977 till 2018 they themselves had not renewed their registration. So how can they give deadlines to their members? This is a common man's issue. So तांकां अशें दिसता की do they have the powers to give us deadlines when they themselves have not this thing. So स्पीकर सर, फुटबॉल म्हणटा तें म्हाका दिसता फुटबॉलाक तुमी भर दिवंक जाय. हांव म्हणना तुमी दिना म्हणून, पूण भर दिवंक जाय. आनी गोवा दीस फुटबॉल क्लब्स आर द नर्सरीज बाय वीच यू कॅन गेट टॅलंट. आनी क्लब डिरिकॉग्निशन म्हणटा तो एक फियर आहा. स्पोर्ट्स मिनिस्टरूय हांगा आसा म्हणटकच सोशल सेक्युरिटी ऑफ दीस फुटबॉल प्लेयर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आय एम जस्ट गोईंग असायड बिकॉज यू वर डिस्कसींग विथ द चीफ मिनिस्टर. स्पीकर सर, जॉब्स आनी पेन्शन आज जो कोण फुटबॉलान वता ताका दिसूंक जाय की बाबा आपूण फुटबॉलान वचून करतलो कितें, फुडार कितें आहा आपल्याक. फाल्यां जर ताका इफ यू इन्सेंटिवायज फुटबॉल देन ओन्ली फुटबॉल वील रिमेन अलायव. हांव जाणा यू वील से दॅट आय एम डिविएटिंग. ना ना पॉयंट असो आहा, हें डिविएशन कित्याक करता तें सांग तुका. पयर नॅशनल गेम्साक तुज्या मंत्र्यान सांगलें की ताणें पयशे घाल्या म्हणून एडवर्टायज करपाक नॅशनल गेम. गोंयचो स्टेट स्पोर्ट फुटबॉल क्लब आर फेसिंग डिरिकॉग्निशन. तुजो जर एक मंत्र्या कडेन इतले पयशे आहात थंय घालपाक, जाल्यार फुटबॉलाचेर ते पयशे घाल म्हणटा हांव. आय डोंट मायंड दॅट यू वॉन्ट टू गिव वन क्लब. आय एम नॉट फायंडींग ताजे भितर राजकारण करपाक हांव येवंक ना हांगा. पूण एकूच तुका सांगूंक सोदता की तुमचेय पयशे फुटबॉलाक खूब देणे आहा, तुमी दिवपाचे आहा ते तुमी दिवंक ना. तो वेगळो विशय रे. अरे वेगळो विशय तो स्पोर्ट्साक काडटा हांव, स्पोर्ट्साक काडटलोच हांव. बट ओवरऑल फिलींग इज गोंयच्या फुटबॉलाचेर जे निश्ठेन आमी उलयतात ती आमची अस्मिताय जाता. जितलो ओपिनियन पोल तितलो फुटबॉल. सो आमचो कितें गिली दांडा हें न्ही, हो कबड्डी आमी. स्पीकर सर, दर क्लब डिरिकॉग्नायज जाता म्हण तांकां भंय दिसता आनी ते पेपरार येता आनी हांव ते रेज करचें पडटा जाल्यार समथींग इज रॉंग. इमिजिएट यू ऑल शूड हॅव गिवन असिस्टन्स टू देम. This is not a yesterday's news. This is the news I have read 2 months in the papers and then moved this resolution. This resolution just doesn't come like this overnight. It comes after a lot of thought to it also, Speaker sir. So how magta assist them, help them in ways that I have suggested. Thank you, Speaker sir. Speaker sir, I stand to support the resolution moved by MLA Vijay Sardesai. Speaker sir, एकूच मिनिट. स्पीकर सर, ते फक्त रजिस्ट्रेशन जे तो म्हणटा पळय न्ही तितक्याचेरूच उलोवपाक लाय, बाकीच्या स्पोर्ट्साच्या डिमांडाक उलोवपाक लाय. कांयच म्हणलें ना. जो रजिस्ट्रेशनचो पार्ट आहा पळय न्ही तितकोच उलय म्हणून सर. बरें. स्पीकर सर, म्हाका दिसना की सरकार ह्या फुटबॉलाचेर राखपाक सोदता, हेंकां काबार करपाक सोदता काय कितें. फुटबॉल जे प्लेयर आसा, फुटबॉल क्लब्स आसा, काबार करपाक सोदता काय कितें. कित्याक मातशें तांकां उठोनाका म्हूण सांगून. Is before the house about registration. I am also part of football. तुज्या मतदारसंघाचे क्लब आसा तितून म्हाका खबर आसा विशय कितें आसा तो. स्पीकर सर, हे अशें घुवणोन स्पीकर सर अशें घुवणोन हें करपाक सांगना वायट जाल्लें आसा. आनी तेकाच लागून म्हटलां की बाबा ते क्लबांक सपोर्ट मेळोवपाक जाय. आयज अशें स्पीकर सर